बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. इश्टानो, आमी ह्या देव मंदिरान भितर सरलेलीं आसात. एके भाशेन देवाक दिनवासूं आमचे हुस्के कोती ताका उबारूंक. आनी हें करता आसतना आमी ह्या वर्साच्या दुसऱ्या म्हयन्यांत फेब्रुवाराच्या म्हयन्यांत आमी भितर सरता. हो म्हयनो सगळ्या म्हयन्यावन धाकटो म्हयनो, पूण तरी आसतना ह्या म्हयन्यांत जायत्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू जावच्यो आसात. जे निर्णय जें कितें आमी विचून काडटले ह्या म्हयन्यांत ते आमच्या फुडाराचेर जायतो प्रभाव घालतले. ह्या पासत सगळे आमची इंतेसमां जीं आसात ह्या म्हयन्यांत जे आमी कितें करतलीं ते सगळे ह्या वेळार आमी देवा मुखार घालुया आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी ओळखून घेवया. काळजांत दूख धरून म्हणुया, हांव पातकी सोळ पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत भाग्योन सदांच सांगवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. ह्या वेळार आमची इंतेसमां देवा मुखार घालुया. किरीत भाशेन आमचे फामिली पासून मागुया. जी कोण पिडेत आसात तांकां देवाची भलायकी मागुया. जाणीं आपणा पासून माग म्हणला तांचोय आमी उगडास करुया. आनी आमची इंतेसमां भाग्यो नांदुनीचे विनवणीन देवा मुखार आमी घालुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सासणाच्या देवा, तुवें पादवाच्यो भाग्यो नांदुनी कोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंग आनी गोरज्या कांताक आसल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्यान जे पुता जेजू क्रिस्ता हावरवी तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासना. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकावेले वाचप. त्या दिसांनी आपसलाम चिंतूंक नासलेले गोडणे वरवीं दाविदाच्या मनशांच्या हातान पडलो. एका कोचराचेर बसून आपसलाम वेतालो तेन्ना तो कोचर एका व्हड रुखाच्या खांद्यांनी रिगलो आनी आपसलामाची तोखली त्या रुखाक शिरकोली आनी तो स्वर्ग आनी संवसारा मदें उमकळतालो. इतल्यान तो बसलोलो तो कोचर फुडें गेलो. कोण एकल्यान हें सगलें पळयलें आनी जोआबाक वचून सांगलें, आपसलाम एका रुखार उमकळून आसा तो हांवें पळयला. तेन्ना जोआबान आपल्या हातान 3 बाले घेतले आनी ते आपसलामाच्या काळजाक तोपले.
तो अजून जिवस त्या रुखार उमकळतालो. 2 दारवंट्यामध्ये दावीद बसून आसलो. राखणदार वण्टीवेल्या दारवंट्याच्या पाठसार चढलो आनी थंय ताणें आपले दोळे वयर उबारले आनी दावी दावी येता तो एक मनीस ताका दिश्टी पडलो. राजाक उलो मारून त्या राखणदारान ताका ही खबर दिली आनी राजान म्हणलें, एकलोच आसा जाल्यार तो बरी खबर घेवन येता. आनी फुडें राजान म्हणलें, कुशीन सर आनी येतोय उबो राव. म्हणटच तो कुशीन सरलो आनी थंयच रावलो. इतल्यान एक कुशीक पावून सरलो. ताणें म्हणलें, म्हज्या राजा, तुका बरी खबर हांवें हाडल्या. कित्याक तुजेर कळपलेले ताच्या हातांतलो सर्वेस्परान तुका सोडयलो. राजान कुशिता कडेन खबर काडली. म्हजो भुरगो आबसलाम बरो आसा मूं? कुशितान सांगलें, म्हज्या राजाच्या दुस्मानांक आनी तुका वायट करूंक कळपलेल्यांक ह्या तरणाट्याक घडलां तशेंच घडों. हें आयकून राजाक शेळो घाम सुटलो आनी दारवंट्या वयर आसलेल्या कुडांत वचून दुखाच्यो झरी करून तो रडूंक लागलो. तो म्हणटालो, म्हज्या पुता आबसलामा, पुता म्हज्या पुता आबसलामा, तुजे सुवातेर म्हाका मरूंक कोण दीत? आबसलामा म्हज्या पुता म्हज्या. जोआबाक खबर धाडली. आबसलामाक लागून राजा रडटा आनी विलापता. हे परी सगले फौजेक त्या जैताच्या दिसा सगळें दुखूच जालें. कित्याक राजा आपल्या पुता पासत रडटा म्हूण फौजेक खबर पावली. आनी हार घेवन लोजेन घरा परततात त्या लस्करा परी ही फौज गुपचूप शारांत परतून गेली. देवाचें उतर हें. जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. सगळीं म्हणुया, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. म्हजें मागणें तूं आयक सायबा, म्हज्या उल्याक जाप दी देवा. पळय कितलो हांव दळदिरो, विस्वाशी हांव चाकर तुजो. तुजेर सायबा पातयेवन रावता. जीव राख म्हजो म्हाका निवार. जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तुजें बगर ना देवा म्हाका, म्हजी तूं कर दया सायबा. दीसभर तुकाच उलो मारता. काळजाक म्हज्या संतोश तूं दी. आत्मा म्हजो तुजे मुखार विस्वास दवरून घालता सायबा. जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. कितलो म्हूण तूं दुलोप सायबा. कोणूय उलो मारीत जाल्यार माये मोगान ताका पावताय. म्हज्या मागण्यांक कान दी सायबा. उलो म्हजे विनोतीचो आयकून तूं घे सर्वेस्परा. जबाब, म्हजें मागणें आयक सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. उद्गार. सगळीं उबी रावया. पिडा रोग काडलो आनी आमच्यो बळिको आपणाचेर घेतल्यो.
सर्वेस्वर तुमची सोवी आसूं तुमचेय सोवे आसूं मार्क पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका आसूं मिया जेजू परतून होड्यार चडून दोरयाचे पेले तोडी वेतोच लोकांची वोड उरपून ताचे चोरशीं एकटवली आनी तो दोरयाचे दोडेर आसलो तेन्ना जायरूस म्हणलेलो देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यांतलो एकलो आयलो आनी ताका पडयोवन ताच्या पांयां पडलो आनी ताचे कडेन एक व्हड उपकार असो मागूंक लागलो म्हजी धूव मोरणाचे तोणीर पावल्या ये आनी तिचेर तुजो हात दवर तिका बरी कर तिका वाचूं दी आनी तो ताचे बरोबर गेलो पुस्कोळ लोक ताचे फाटल्यान गेलो आनी ताका चिंचतालो 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली थंय एक बायल आसली सबार वैजांच्या हातान जाय तें दूख बगूनय आनी सगळो आपलो दुडू करचुनूय तिका कांयच गूण पडूंक नासलोलो पूण ती अदीक पास्ट जाल्ली जेजूची खबर आयकून ती लोकां मदल्यान ताचे फाटल्यान गेली आनी ताच्या आंगोस्त्राक तिणें हात लायलो ताच्या आंगोस्त्राकूच हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली अशें ती आपणा भितर चिंताली आनी रोखडीच तिच्या रोगताची जोर सुकली आनी आपूण पिडेंतली बरी जाली म्हूण तिच्या जिवाक भोगलें पूण आपणा भितरलो एक गूण भायर गेलो म्हूण आपशींच ओळखून जेजून लोकां वाटेन वळून विचारलें म्हज्या आंगोस्त्राक कोणें हात लायलो आनी ताच्या शिसांनी म्हणलें लोक तुका चेंचता म्हूण तूं तर पळयताय आनी तरूय म्हाका कोणें हात लायलो अशें म्हणटाय पूण कोणें हें काम केल्लें तें पळोवंक तो भोंवती नदर मारून रावलो तेन्ना आपणाक घोडलां तें ओळखून ती बायल भिवून आनी कांपून लागीं आयली आनी ताचे मुखार सरपटली आनी सगळें खरें तें तिणें ताका सांगलें ताणें म्हणलें दुवे तुज्या भावार्थान तुका बरी केली शांतीन वच आनी तुजे पिडेंतली मेकळी जा तो उलयता थंयच आसतना देवस्थानाच्या अधिकाऱ्यागेर तांव धाडलोलो मनीस पावले आनी तांणी म्हणलें तुजी धूव भायर पडली गुरुजीक आनीक त्रास कित्याक दिताय पूण जेजू ताणें म्हणलोलें तें आयकून अधिकाऱ्याक सांगलें तूं भियेनाका भावार्थ मात दूर आनी ताणें पेद्रू जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव हाचे भायर कोणाकूच आपणा फाटल्यान येवंक दिलें ना अधिकाऱ्याच्या घरांत पावतूच जेजून घोळघोळ जाला तो देखलो आनी लोक व्हडल्यान रोडटालो आनी विलापतालो तो ताणें पळयलो भितर वचून ताणें तांकां म्हणलें तुमी कित्याक म्हूण गळबळटात आनी रोडटात चेडूं मरूंक ना तें न्हिदलां आनी लोक ताका हांसूंक लागलो पूण तांकां सगल्यांक भायर घालून चेडवाच्या बापायक आनी आवय आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चेडूं आसलें थंय तो भितर गेलो आनी चेडवाच्या हाताक धरून ताणें म्हणलें थाली थाकूं म्हणजे चेडवा तुका सांगता उठ आनी रोखडेंच चेडूं उठून भोवंक लागलें ताका 12 वर्सां आसलीं आनी लोक अजाप जावन बारी तोठाकलो आनी आपणाकूच हें गोमोना जावन ताणें जोडजोडीत फरमायलें आनी चेडवाक कितेंय खावंक दियात म्हूण सांगलें जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो आमचे कोंकणी भाशेन जायते म्हणण्यो आसात लोजेच्यो म्हणण्यो सादे म्हणटात तें भिरांत आसा पूण लॉज ना कोरोज आसा पूण खोर्जी ना पूण रीण आसा पूण लॉज ना आनी असलीं जायतीं आनिकूय आसात बीड बिकेची भयण लॉज जाली तूं बिकेक पावतलो आनी बीक म्हणल्यार व्हडली लॉज आनी हे भाशेन आमचे कोंकणी भाशेन जायत्यो लोजेच्यो म्हणण्यो आसात कित्याक काय मनशाक लॉज जाताच जावं ते कोणूय मनीस अनैतीक वागणुकीक लागून इमॉरल बिहेवियर जावं ताचो अप्रमाणीक तो कितें कोत्ता जाल्यार
ओ कितें आड जें मानना तसलें करता जाल्यार आपणाक वो दुसऱ्याक मानना जाल्यार मनीस एके भाशेन ह्या भावनान बुडटा आनी हें भावण म्हणल्यार शेम वो ताका आमी म्हणटात लॉज इंग्लीश भाशेन दुसरीं उतरां आसात लॉजीक एम्बॅरसमेंट वो शाय म्हणटात तें जो मनशाक आत्मविश्वास ना कॉन्फियन्स ना तो मनीस शाय जाता लॉज जाता लोकांक फुडो करूं पूण लॉज एके भाशेन हें एक भावण मनशाकूच आपणा ओजी आनी दुसऱ्या ओजी खाला दवरता सोकला घालता कित्याक कितें तरी हांवें केलां जें दुसऱ्याक आनी म्हाकाच मानना वो समाजाक वो म्हज्याच जिविताक तें मानना ह्या पासून मनीस दर एकलो मनीस लॉजेन भितर सरता ताका लॉस जाताच केन्ना ना केन्ना तरी आमी सगल्यांनी केन्ना नाल्यार केन्ना तरी आमी लॉस अनुभवल्या जरी तर लॉस मनशाक येता जाल्यार जायते जाण म्हणटात लॉस गरजेची लॉस बरें करता कित्याक कोंकणी भाशेनूच एक म्हणणी आसा लॉजेक मोरचें 10 जाणांचें बरेंपण घेवचें म्हणल्यार लॉजेक लागून तरी वायट जें सोडचें आनी 10 जाणांचो मान तरी घेवचो लॉजेक लागून मनीस जायतें वायट करचें सोडून दिता आवय म्हाका लॉज जाय त्या पासत वायट कुशीन दवरता पूण कांय फावटी लॉजेक लागून मनशाक जायतें वायट जाता मनीस लॉजेक सांपडलो म्हूण एकमुडो जिवंक लागता दुसऱ्या वची लॉज जालें म्हणून दुसऱ्याक आनी फेस करूंक सोदिना दुसऱ्या मुखार वचूंक सोदिना आपुणूच एकमुडो जाता आनी ह्या पासत हांगासर लॉजेची शीम पार करून उतरून आमी मुखार वचूंक जाय जंयसर लॉज गरजेची थंयसर लॉजेक लागून तरी वायट सोडूंक आमकां ही लॉज एके भाशेन बरें करूंक आपयता जाल्यार वायटूय ती करता ह्या पासत मनीस लॉजेन बुडटा मनशा लॉजूय आसोना एके फावटी मनीस आमी म्हणटात मनीस लॉज भाजून खाता म्हणून पूण हेंच आमी देवाक म्हणूंक शकता काय देवूय लॉज भाजून खाता म्हणून देवाकूय लॉज ना म्हणून आनी ह्या प्रश्नाक आयचे पयलें वाचप जबाब दितलें थंयसर आमकां आबसलोमाची मरणाची खबर मेळटा आनी ताच्या बापाय दाविदाचे खोतीची खबर मेळटा आतां कितें जालें हें आमी पळोवन घेवंक जाय आबसलाम दाविदाचो पूत दावीद ताचो बापूय आनी तो राजा पूण आबसलाम दाविदाचो पूत ताचे भितर एक इच्छा जाली आपणाक राजा जावंक जाय आनी ह्या पासत तो कितें करतालो भोव तिडकेन हांव ही खबर सांगता आबसलोमाची तो जेरुजालेमच्या दारवट्याशी वेतालो आनी थंयसर लोकांक सांगतालो पळय जी कोण लोक कंप्लेन्स घेवन येतालीं तांकां सांगतालो पळय दावीद राजा आसा तो तुमचें कांय आयकोंक सोदिना तुमची कांय कंप्लेनां घेवंक सोदिना हांव तुमची कंप्लेनां आयकतां आनी लोक कितें चिंतूंक लागलो दावीद बरो न्ही आबसलाम बरो आबसलाम आमकां मान दिता आमची कंप्लेन्स आयकता आमचे हाल उपद्रे तो आयकता पूण आबसलाम कोत्तालो आपणाच्या फायद्याक लागून राजा जावंक आनी हें ताणें 4 वर्सां केलें आनी 4 वर्सांनी आपल्या बापायशी वेता तो दाविदाशी म्हणटा आपूण हेब्रोन गांवांत वेता थंयसर वेता ओ हेब्रोन गांवांत गेलो तेन्ना लोकांक ताणें सांगलें सगल्यांक तुमी व्हडल्यान म्हणात आबसलाम आमचो राजा म्हणून आनी थंयसर लोक व्हडल्यान उडो म्हणटा उद्गारान म्हणटा आबसलोम आमचो राजा दावीद आजून राजा आसलो ताचो बापूय आनी ही खबर कांय संदेशकार दाविदाक घेवन वेतात पळय तुजोच चेडो आपणाक राजा म्हूण ताणें परगट केला हेब्रोनांत आनी हे वेळार दावीद भिरांतीन आपणाचे फामिलीक घेवन तो जेरुजालेमांतलो पळून वेता कित्याक आपणाचेच फामिलीक आनी आपणाच्याच रायपणाक एक व्हड भिरांत कशी मार आसा म्हणून आनी तो गेल्लो आसतना एक वाटेन जेरुजाल्यांत दावीद ना तो पळोवन आबसलोम आपूण राजा कसो वागता आनी हे घडयेर जायतें कितें जाता शेवटाक आबसलोम आपणाच्या मनशांक थारायता धाडटा एक फौज कशी वचोन दाविदाक मारूंक तो मेलो म्हणटूच आपूण सारको फूल फ्लेज राजा जातलो म्हणून आनी ते वाटेन ही खबर दाविदाक पावता तुजे लागीं झगडूंक येवचें आसा आनी दावीद राजा 3 पंगडान 3 ग्रुपान फौज तयार करता आनी ताचो लोक दाविदाक म्हणटा तूं वचो नाका झगडीं करूं तूं आमकां जाय आमची फौजूच वेतोली आनी ह्या 3 भागांचे जोम्याचे फौजेचे जोम्याचे कॅप्टन जातात आनी ते कॅप्टन वेतात
अब्सलोम आनी ताची फौज येता आनी दाविदाचे 3 भागांनी वांटलेली फौज लढाय करता आनी दाविदाची फौज जोयतीवून जाता आनी हे घोडेर हें पळोवन अब्सलोम पळ काडटा धांवता भिवून आपणाच्या जिवाक आनी तो वेता आसतना धांवन वेता आसतना ताची केंसूच रुखाक शिरकोतात आनी तो थंयसरूच उरता दाविदाचे फौजेचो कॅप्टन जोब ताका तो मेळटा आनी तो थंयसरूच ताका मारता ह्या अब्सलोमाक मारता आनी ही खबर उपरांत दाविदाक पावता पळे देवान तुजेर वायट जें कितें येवचें आसलें तुजो पूत तुका खाला उडोवंक आसलो तुजें रायपण घेवंक आसलो तो मेलो कुशाल जाव पूण दावीद कितें करता काय दावीद रडोंक लागता कितलोय जावं तो आपलो चेडो आनी थंयसर म्हणोंक लागता तुजे सुवातेर देवान तरी म्हाका व्हरूंक जाय आसलो हांव मरूंक जाय आसलो इतलो वायट हो पूत ताका कोत्तालो ताचें रायपण देखून व्हरूंक सोदतालो पूण दावीद आपल्या पुताच्या मरणाक लागून कोंतीन भरून रडटा एके भाशेन आमी सादे नदरेन जोरी तोरें वाचप पळयल्यार आमी म्हणटलीं दावीद लॉज नासलेलो म्हणून इतलें सगोट ताणें वायट केलां तरी आसतना हो ताचो मोग करता आयज दावीद आमकां एक रेप्रेजेंटेशन दाखयता देवाचो मोग देवाचो लॉज नासलो मोग आमी अब्सलोमा भाशेन वेतात देवा कडसून देवाचेरूच आड जातात आमच्या उतरांनी आमच्या कुन्यांनी पूण तोच देव लॉज नासलेल्या मोगान एके भाशेन आमी म्हणोंक शकतात लॉज नासलेल्या भाशेन आमकां तो परतो वेंगूंक हांव आशिवून रावता आपुरबायची भुरगीं आमी कितलेंय वायट करूं लॉज नासलेल्या भाशेन तो आमकां परती वेंगेन दवरूंक सोदता कित्याक देव तो मोगाचो बापूय तो आनी हेच आयज देवाच्या लॉज नासल्या मोगाची आमकांय नियाळ करूंक आपयल्लो आसा कितले फावटी हो देवाचो मोग हांव ओळखून घेता वो ह्या देवाच्या मोग लॉज नासल्या मोगाचो हांव फायदो घेता काय जायते फावटी असलोच मोग आमची आवय बापूय दाखयतात जायते आमी भुरगीं तांकां कितें करतात पूण तरी आसतना ती लॉज नासल्या भाशेन आमचो मोग करतात कित्याक आमी ताची भुरगीं पूण आमी भुरगीं जायते फावटी ह्या मोगाचोच फायदो घेतात आमचे आवय बापायक कितें तरी वायट आसा तांकां आमी बोगलेक घेनात लागीं घेनात कित्याक तांकां मान ना ताणें कितें तरी वायट केलां तांकां पयस दवरतात पूण काजरा समयार चिटयो वाचतात तेन्ना तांची नांवां आमी हांगासर वाचूंक परवानगी दितात पूण गांवांत तांकां आमी लागीं देखून दवरिनात ह्या तांच्या मोगाचो लॉज नासल्या मोगाचो आमी फायदो घेतात काय जशे परी आमी देवाच्या लॉज नासल्या मोगाचो फायदो घेतात तेच भाशेन आमचे आवय बापायच्या लॉज नासल्या मोगाचो फायदो घेतात काय न्हूच देव आपलो मोग लॉज नासलो मोग कसो दाखयता पूण मनीसूय बी मनशाकूय उलो आसा लॉज नासतना देवाची काकूटन मोग आनी हें आमकां आयच्या शुभ वर्तमानान दिसती पडटा थंयसर 2 मनशां आनी 2 भाशेच्यो वेगवेगळ्यो मिलाग्र्यो जेजू करता तें दाखयता दोनीकूय 12 हो आंकडो आसा 12 वर्सां रोगपाट जाल्ली वस्तोरी आनी 12 वर्साचें भुरगें जें मेल्लें तें हांगासर पयले सुवातेर ही रोगपाट जाल्ली वस्तोरी धार्मीक वाटेन ती अशुद्ध कित्याक तिका रोगपाट जाला लोकां मदें भोंवंक लॉस पूण तरी आसतना कितलो तेंप म्हूण हांव ही लोजयेन आसतली ही लोजयेची शीम उतरून ती वेता कितेंय जावं लॉस भोगूं म्हाका पूण हांव भितुली आनी जेजूच्या आंगोस्त्रांक हात लावन ताची पेकोवणी घेतली आनी ती करता लोजेची शिमो उतरून जेजूची पेकोवणी घेता आनी तशेंच आमी जायरूस हो देवस्थानाचो अधिकारी देवस्थानांत आसलेले वडिलांचे तांचे सांगात संबंदाचो आसलो जावं ते सादुकी कित्याक तांचे सांगात आसलो आनी हे जेजूचे राड आसले पूण होच जेजूचो आदार मागूंक वयता जाल्यार ताच्या प्रोफेशनाक आनी ताच्या जिविताचेर जायते आड येवचें आसलें पूण तरी आसतना ही लॉज मुखार येयत ती आनी पळयना तो वेता जेजू लागीं उपकार मागता म्हजें 12 वर्साचें जें चेडूं बरें ना ताका बरो कर आनी ते वाटेन तें मरता पूण जेजू ताका परतें जिवीत दिता लोजेची शिमो तो उतरता जायरूस आनी देव ताची दुवेक जिवीत दिता आयज हांव देवाची काकलूट देवाची पेकोवणी घेवंक कितली लोजेची शिमो उतरता काय मिसांत हांव कितले फावटी आज जोडूंक लोचता काय मिसांत हांव दुसऱ्या मागण्यांनी दोळे धांपून मागणें करूंक कितले फावटी लोचता काय हांव
कुमसारान वांटो घेवन कितले फावटी लोसता काय म्हजो फ्रेंड म्हाका म्हणटलो आरे कुमसारांनी कित्याक जाता भाग्योन जाता हे लॉजेन हांव थंयसरूच रावता वो देवाची काकलूट देवाचो मोग अनुभव हांव लॉजेन आसतना मुखार वेता काय न्हूच थंयसर म्हजो वावरूय एक देवाचेंच कार्य म्हजो बरो वावर कोत्ता कसलोय वावर जावं तो हांव देवाक मोहिमा गायता म्हजो वावराक लागून कितले फावटी हांव लोसता काय वो जावं ती म्हजी आवय बापूय ल्हान ल्हान वावर कोत्तात पूण तांच्या कामाक हातबोट घालूंक हांव लोसता काय लोजेची शिमो उतरून देवाचो मोग आनी देवाची काकलूट अनुभव आयचें देवाचें उतर आमकां उलो मारता आनी हेंच तें देवाचें उतर देवाचो लॉज नासलेलो मोग आमकां उगडापो करता तेन्ना आमकांय होच देव एक उलो मारता जरी तर लोजेची शिमो उतोरपाक तो उलो मारता जाल्यार हांगासर तो आमकां उलो मारता लोजेक लागून आमचो फुडार पिडार करचो न्हय म्हणून कित्याक काय जायते फावटी मनीस लोजेक लागून लॉज बाजून खावन आपणाचोच फुडार काबार करता अशें म्हणटात जायते फावटी तुमी आयकलां जाय आनी हांवें सांगलां तें एक मनीस आसलो ताका ताची एक कोंबी आसली ताणें आपले कोंबयेची खंय सगळीं पाकां काडलीं तिका पाकां नासलेली केली पूण शेवटाक खंय होच ताचो एक कोंबयेचो अधिकारी ओनर ते कोंबयेक खंय येवन गोटे घालता शिताचे कोणयो घालता आनी तीच कोंबी खंय परती येवन ते शिताचे कोणयो खावंक लागता जे कोंबयेची पाकां काडलेली लॉज नासलेल्या भाशेन परती ते कोणयो खावंक येता ह्या म्हयन्यांत जायते आमी कितें करचें आसात आनी खेरीत भाशेन वेंचणूक येवन आमी विचून काडचीं आसात न्हय फुडारी पूण आमचोच फुडार आनी ह्या पासत लॉज बाजून खावन आमी परतेंच जाणी आमचीं पाकां काडलेलीं आमकां दोगडायलीं तांकांच आमी विचून काडटले काय हो प्रश्न दर एकल्यान आपणाकूच जबाब दिवंक जाय आयज आमकां कोणयो घालतात जावं ती एनवलपान दिवन कोणयो घालतात ह्यो कोणयो खावन आमची पाकां काडलेलीं ती विसरोन आमी परती लॉज नासना लॉज बाजून खावन आमी तेंच करतले काय लॉज आमकां एक व्हड एक शिकोण दिता ती शिकोण घेवन आमचो फुडार बरो करूंक आमकां देवाचीच कृपा मागुया सगळीं उबी रावया ह्या वेळार आमची मागणी देवा मुखार आमी घालुया आमच्या पाप साहेबान बिस्न साहेबांनी आनी यादनिकांनी खालतिकायेचीं पावलां मारून जेजू बऱ्या गवळ्याचो अनुभव भावार्थ्यांक दिवंक बापाची कृपा तांकां मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा थोड्याच दिसांनी आमी नवो सरकार वेंचून काडटल्यो तर गोंयचें बरेपण सांबाळटलो तशेंच स्वतान आनी प्रामाणीकपणान चलता तसलो सरकार आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा आमी ह्या संवसारांत देवाचें राज बांदून वावरता तेन्ना आमकां जेजूच्या नांवा पासत सोंसचें पडटलें असल्या वेळार ह्या वावराक विस्वाशी रावंक आनी जेजू दिता ती बुजवण आमी शांतीन आमकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा जेराल्ड रॉड्रिगीज हांणी ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां बागयोन आंतोनीचे विनोनेन देवान आपली सुबाम आशिर्वाद घातल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया आमचे मागणे आयकून घे बापा दळ बाबा कालती हांवें तुजे फुडें मागणी दवरल्यान ती दुयेन आयकून घे म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन
सगलीं उबी रावया म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवापाक मानता दसलें जावं म्हण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव सोर पदवीदार आनी भोव वर्त्या देवा तुज्या भाग्यवंताच्या उगडासाक हो योद्न समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारता आमच्या गोवड्या घाल तुज्या मोगान जिवन सासणाची सोडवण सोडूंक आमकां फाव कर तुज्या पुता जेजूचे नांवे आमेन सर्वेस्वर तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां बारुया आमी ती सर्वेस्पोराताय उबारता सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारान सासनाच्या देवा सोर काड्या आनी सोरवताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजून दर एका काळाक तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफोळ करताय तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गवाय करताय तुजे सोडवणेचो फूड आमकां लाभशाक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी देखून सगल्या देवतां आनी भक्तां सांगाती संदसान आमी तुजी स्तुती गायता बाबा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण हांव मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मुडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी तेच पुरी जेवण जातूच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचे रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात गावन बाबार्ताचो गूट परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजी मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बागेवन बापा फिलिप आमच्या गोवणी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकलूट कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तां जे पोरजोडीत मुखामोळ पडूंक फावो कर आम्हा समेस्तांची हांगासर हाजीर आसात ती कोण पिडेंत आसात कोण नोकरी सोदतात
कोण जिविताच्या प्रश्नांनी घुसपल्लीं आसा तांची सगल्यांची दया कर म्हण मागता आंकवार मरी देवाची माय सांगाती बागयोन दौरमुता बागयोन आंतून आनी सूर खाणी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भोगतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मुई मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सूर पदवीदार बापा सुरवंदून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान Amen. आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन हात जोडून दीत धरून म्हणुया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुटीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या आसा सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या भारताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जे त्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन सोम्या शांती सदां खाल तुमचें सोवें आसूं तुमचे सवे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दियात देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमची काकूत कोर देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटिली आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली
प्रार्थया सोर पदवीदार देवा तुवें आमकां दिल्ल्या पवित्र जेवणान आमी धादोशी जाल्या बागेवन आंदोलीची देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून तुजी सेवा सदां भोगतीन करून आनी मोगान आनी सुरसुळ्यान आमच्या भाव भयणीच्या गोरजांक पावून आमकां कुरपा दी म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमची सोव्या आसूं तुमचे सोवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन. वचून यात क्रिस्ता शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार. बागयोंत आंतुनीची विणवणी मागूंक मागणें बागयोंत आंतून तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली बेस्मितां आयकून व्हडा बोरवाशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता नोमान तुका बागयोंत आंतून निर्मळकायेच्या लिली फुलां नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानाच्या दोर्म दुता कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मूळ बोर म्हजें मोन जाणवायें पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर पुरगुटूंक म्हाका शिकय हे देवाचे इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें गोदी बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे विगेंत आयिल्लो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें येतलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका बोरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवाशान रावता बागयोन आंतून दुखेस्ताच्या बुजवंडाराक तुजी दोळ्यार नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें धोळडीरपण आनी उपद्रे म्हज्या उस्क्या आनी कोंती म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळय तुजे विंगेंत आसल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी मेळोवन घे म्हाका हो उपकार आनी म्हज्या उस्क्या कोतींतलोय म्हाका निवार ह्या वेळार तुका जाय तें माग उत्सुऱ्यांच्या बागयोंत तातूंत तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय पूण तांकां सदांच पावंक तूं राजी आसा तर तुजे पदवीदार मजूतीन एक कालतिकायेचें क्रिस्ती जिवी जीव मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवाळाय तोंडाय आनी शांतीताय ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय गोठाय आनी जाणवाय आमच्या धोर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ तुजे विनोदी जेजू सारकेले बरे गवडी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबून आसतना विनोदी कोर आमेन. आमेन. Surya, tu